कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, ह्या कार्यावळीन हांवें तुमकां साबार कलाकारांक मेळयल्या, पूण आयज आमच्या मदें आसा असली कलाकारां एक जोडें कोंकणी माचयेवेले जाणी हालीं तियात्र नाचोवन भरपूर नामना मेळोवन घेतलेली आसा. तियात्र माचयेर तांणी तांचो भरपूर वावर केला. एक असलो कलाकार, एक असलो कांतोरीस जो दुसऱ्यांक बरी देख दिवपा सारकी कांतारा म्हणून तुमची काळजां मनां ताणें जिखून घेतलेली आसा. आमचो बाब एव्हरेस्ट दे आरांबोल येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. आनी ताचे सांगाता आसा ताची गोरकान जे जावन आसा एक बऱ्यांतले बरें फिमेल कॉमेडियन. आमचे कोंकणी पालकार तुमकां ताणी पोट भरून हांसयल्या आनी आयजूय ते तुमकां ताणें जे कितें अनुभवलां आमचे कोंकणी पालकार तियात्र नाचोवन ते तुमकां सांगूंक हांगासर आयिल्ले आसा. आमचे बाय कॉमेडियन अविना पेरेरा येवकार तुका. कशी आसा? बरी गुड. ऑल गुड. ऑल गुड. ओके, सो आयज कॉमेडी आनी कांतारा जावपाची आसा. ओके, एव्हरेस्ट बाब आनी अविना बाय, तुमी कोंकणी पालकार जावं थोड्याच खिणा भितर येवन एक वेगळीच रूच हाडलेली आसा कोंकणी पालकाक आनी थोड्या खिणा भितर तुमी लोकांच्या काळजान पावलेली आसा. जाल्यार ह्या तियात्राचें आनी तुमचें नातें कशें कितें? पयले सुवातेर म्हणल्यार जाता की हांवें म्हणल्यार कॉलेज शिकला, आमचे डिस्टिंक्शन घेतलेले कॉलेज, मागीर आमी झेवियर्स कॉलेजीन हांवें बीकॉम केला. पूण आय वॉज नॉट सॅटिस्फायड. कळ्ळें, कितें तरी उणें आहा कशें दिसतालें. शिकपाक बरो हुशार आसलो, बट समथींग आय वॉज नॉट हॅप्पी. जे भितरचें इनर सॅटिस्फॅक्शन तें ना आसलें. पूण जेन्ना हांव आमचे इगोर्जेचे आरांबोलचे युवताचे तियात्र जाताले, ते गांवच्या तियात्रांनी हांवें पयलो भाग घेतलो. पयलें नर्वसनस जाल्लें, थिंगा कांतार म्हणलें, लोकांनी म्हणलें बाबा बरें जालां तुजें. आनी ताचे उपरांत मागीर पयलें हांव दुसऱ्याचे आमचो जोसेफ जे आरांबोल हाणें पयलें कांतार बरोवन दिल्लें तें म्हणटालो. पूण मागीर म्हाका दिसलें की बाबा हांवेंनूय एक ट्राय करपाची कांतार बरोवन म्हणपाचें. सो मागीर हांवें मोजें बरयलें एक कांतार. कितल्या वर्सांचो आसलो तेन्ना हांव 14 वर्सांचो. हय, युवता 14-15. सो मागीर त्या उपरांत मागीर चलत रावलें आनी तें कांतार बरयलें तें मातशें सारकें ना जाल्लें. तेन्ना तें आहलें डुएट. कळ्ळें, सो तें आमचें वेलंकनी म्हणून आसा, सो ताचे बरें हांवें डुएट म्हणलें. सो तेणी करेक्ट केलें आनी दोगांयनी म्हणलें आनी तें लोकांक सारकें लायक जालें. हय, हांवें कंपोज केल्लें फर्स्ट सॉंग म्हणल्यार भयणीचो एक वड म्हणून डुएट. उगडास आसा ते अजून? उगडास आसा सद्या आतां खूब कांतरां जाले, सो सद्या उगडास ना. पूण म्हाका तें म्हणल्यार ते लोकांक चड लायक जालें तें कांतार. आनी कशें दिसलें जेन्ना तुवें बरयलेलें कांतार लोकांनी एक्सेप्ट केलें? हय, तेन्ना सो मागीर म्हाका दिसलें की तियात्रांनी म्हणल्यार लोक म्हाका एक्सेप्ट करता म्हणल्यार लोकांक लायक जाता. सो असलींच कांतारां म्हणल्यार मागीर हांव कंटिन्यू जालो. आनी मागीर प्रोफेशनल हें नाचता नाचता आमची ऑफिलिया बाय आसा, ताणें म्हाका मिनिंदे बांदराक रिकमेंड केलो. आनी त्याच्या तियात्रान हांव म्हणल्यार पयलेच फावल मारलें मिनिंदे बांदराचें प्रोफेशनल लेवलार. सो मागीर ताचे उपरांत मागीर कंटिन्यू, ताचे उपरांत मागीर सगल्या डायरेक्टरांक आनी मिनिंदे बांदराचे हितून पासून सोलो आनी एक डुएट हांव ते ऑफिलिया बारीक डुएट म्हणटालो. ते लोकांक सारकें लायक जालें. कळ्ळें, सो आनी ताचे उपरांत मागीर लोक म्हणल्यार ती जर्नी मागीर चालूच आसा ती आयज मेरेन. हय, आतां हय. ओके, अविना बाय, एव्हरेस्टाची स्टोरी आमी आतां आयकल्या. तुजी स्टोरी कितें? पयलें तुका कॉमेडियनूच जावपाचें आसलें? ना, म्हाजें तशें कांयच नासलें. पूण हांव जेन्ना दिवाडे शिकतालें, हांव दिवाडे म्हज्या माशेनागेसान शिकलां. सो हांव दोतोन शिकयतालें. सो दोतोन शिकयता थिंगा भुरग्यां बारी एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आसताले न्हू. सो तांचे बारी ते चालू आसलें सगळें बरोवप आनी. सो तेन्ना आमच्या संदेशकारा मदें एकलो मॅक्सी म्हणटा तो एकलो संदेशकार आल्फी द दिवार हाच्या ग्रुपान एक्टिंग करतालो. सो 2009 वर्सा पुरो आमी त्रास काडले ते आल्फी द दिवाराचो तियात्र. तातूंत एक एंट्री जाय आसली. एंट्री सोंपी, ए सायडीसान घेवन येवपाचें आनी ए सायडीसान देंवपाचें. सो थिंगासान तेणें म्हाका म्हणलें येता जाल्यार ये तूं म्हणून जाल्यार. आनी हांव ते काडे हांगाचे घालून ते मन्नाचे सीन आहले, सो ते घालून लोरेन आमचे त्रिंदात तेका घेवन स्टेजीर गेले आनी ए सायडीसान हांव भायर सरोन आयली. सो त्या थिंगासान मागीर नेक्स्ट वर्सा म्हाका आल्फीन बेश्ट कॉमेडीक म्हणून घातलेलें पळय, तेन्ना कॉमेडी म्हाका लायक जावंक लागली. सो हांव तेन्ना स्टेजीर कशें पावलें. पंचनामा म्हजो फर्स्ट तेन्नासान मागीर स्टार्ट जालें. हय, आनी फाटल्यान पळोवप ना? पळोवंक ना. ताणें म्हाका गायड केलें. एक्चुली म्हाका कॉमेडियन करपाक मेन रोल आल्फी द दिवाराचो, कित्याक आय वॉज
खंयच्या कॉमेडी कोतेले सिंगींग कोतेले ते खबर नासली पूण स्टेजीर हाडपाक मेन रोल आल्फी दे देवारच. पूण यू हॅव स्टडीड Yeah. लायक तूं ह्याचे भायर कितें कोत्तालें जावं हांव प्रोफेशनली हांव HR ह्युमन रिसोर्स हितून MBA केल्ली आहा आनी हांव कामूय कोत्ताली. सो मागीर जायते वर्सां दोनी 9 to 6 जॉब आनी तियात्र जायना जालें बरोबर. एक सोरोर प्रश्न तुमकां म्हजो की जायते जाणां अशें एक फावट अशें जाता तियात्रिस्तांक अशें म्हणटा की यू नो अशें थोडीं जाणां जावं तांचे मोतीन आसता की लायक इंग्लीश पासून उलयतलो जाल्यार तरी म्हणटा तियात्रीस्ट इंग्लीश उलयता, जावं कोणाक क्वेश्चन विचारलें इंग्लीश विचारता. बट द थिंग इज तुमी इतली शिकलेली आसा, इतले डिस्टिंक्शन स्टुडंट तूं अशें म्हणलां तुवें, जाल्यार इतलो मोग तियात्रांक कित्याक? तेच न्हू कित्याक तेच म्हणल्यार तुका आतां फुडली कंटिन्यू करता की मागीर म्हजें तियात्रान हांव भितर सरलो, कंपोजींग चालू जालें, लोकांक लायक जावंक लागली पळय. सो जेन्ना ते लोक पळय म्हाका न्हू म्हणल्यार एप्रिशिएट करतात आयज पासून, ते म्हाका दिसता की तियात्र म्हणल्यार म्हजें काम आनी लोक एप्रिशिएट करतात ती म्हजी सॅलरी. कळ्ळें तुका? शेअर म्हणटा आमकां आसता, दॅट इज द अदर थिंग. म्हणल्यार कितें, मनी इज नॉट एवरीथींग. म्हणल्यार जें खरें सॅटिस्फॅक्शन जाय न्हू तें म्हाका तियात्रा करूंक. पूण आनी आमी गोंयकार म्हणल्यार आमकां कोंकणीचो मोग आसोंकूच जाय आनी तियात्रीसपण इज देवाचें देणें आमकां. सो कोंकणी आनी टॅलंट बाराबरूच वयता म्हणटा पळय ते भाशेन एक केन्ना तुमच्या पेरंट्साचें अशें कितें ऑब्जेक्शन आसलें जेन्ना तुमी तियात्रान आसताले? मजा आसलें मामी, कित्याक हांव बरो म्हजो जॉब सोडून हांव तियात्रान वेतालें. सो आतां कितें आहा रिएक्शन? आतां म्हाजी सासूमाय आनी सासूमाय चड बरें आहा फॅमिली. सो मामी भियेताली कित्याक एकलें चेडूं ट्रॅव्हल करपाक बायकान बीन ती भियेताली घरा कडेन. कित्याक हाऊ डू यू ट्रॅव्हल? आरामबोल? हय, पयलो हांव न्हू म्हणल्यार आतां हांव मिलिंद बांद्रान नासतना हांव आनी ऑफिलिया दोगांय बायकान येताले आनी आमी पळयल्यार म्हणल्यार सकाळीं पावता म्हणल्यार ते लेट यात काबार जाताले आनी आमी घरा पावता म्हणल्यार 3-4 जाताली. कळ्ळें तुका? सो मागीर पूण वी वर हॅप्पी. कळ्ळें तुका? हांव सदां चिंततालो की हय आनी कितें बाराबण ट्रॅव्हल कारान ट्रॅव्हल आमी सदां चिंतताल्यो कित्याक दुसरें काम कोत्ताय ते हॅप्पी नाय. कितें काम कोत्ता म्हणल्यार तूं सॅटिस्फॅक्शन ना देन यू म्हणल्यार तूं ट्रॅव्हलिंग आतां प्रॉब्लेम जायना गो. ड्रायव्हर कारवार पासून आमी गाडयेनूच आतां वय आतां आमकां टेन्शन ना. आतां खंय असो तुमच्या चल्याकूय तुमची आयलेली आसा? तो एक्चुअली तो मिक्स, ताका चड म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट्स लायक आनी कांतार लायक तेका, पूण कॉमेडी कांतार तो हे लायक जाला तेका. सो दोगांयचे मे बी मिक्स अजून तरी कांय कळना. ओके ऑलरायट. ओके अभिनव भाई, शिश्र्यो उगडायचा तुका शिश्र्यो? ओके समज तूं तुजो घरकार एक ऑडियन्स, समज ती आंटी आनी तो डायलॉग जे सॅलीच्या तियात्रान तुवें मारलेलो, अज्युम गो टू ते ऑडियन्सान आहा आनी ती आंटी म्हूण, जाल्यार तोच डायलॉग आयज आमच्या ऑडियन्साक म्हणून दाखयशी. रानूंक सोदताय. रानूंक हांवें शिसरो हाडल्यात मरे. शिसरो नका रे तूं? हय हय आड्डावेर कडला दितात ते शिसऱ्यो रे, बारीक बारीक असतात पळय ते शिसऱ्यो रे. आमच्या दर्यान मेवतात मरे शिसऱ्यो. अजून खबर ना? शिसऱ्यो हा तिसऱ्यो. हय आनी ती आंटी जाणाय मगे आंटी ती आंटी समज जाणाय मगे आंटी सारकीच त्रासान पडली मगे. हांव काजर जावन बोमायान कितली हुशार लागली गे आंटी. हांव सगळे कामाक येताली, घरा येताली. आतां काजार जाली आनी सारकी त्रासान पडली मगे. सारकोच गो भामटो मगे म्हाजो. तू आसताय कितें? तुका जाय जाल्यार वच तो भामटो गो. कोणाक जाय आयज काल भामटे घरकार ते? अभिनव भाई, जेन्ना तूं हे बार्देजींतल्यान एक्टिंग जावं तुजी कॉमेडी करता तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स कितें मेळटा तुका? बिकॉज आमी जायते फावटी साश्टींतल्यानूच पळयलां. हांवेनूय केला साश्टी. एक्चुअली म्हाजी एक्सेंट तूं म्हाका सांगता ती एक्सेंट हांव रोखडेंच धरता. कित्याक म्हाजे जेन्ना बार्देज करता तेन्ना कितें आसता? बार्देज म्हणल्यार आमच्या सारकी हांगांतल्यान भायर सरता, कित्याक आमी बार्देजकारां नॉर्थाची न्हू. सो लोक एक्सेप्ट करता ती. कित्याक बार्देज इज आजकी उतरास पोस्ट आमची अशी तेशी हें करपाक ती कॉमेडी जाता, पूण आमची बार्देजींतल्यान आनीक उमेद येता कित्याक नॉर्मल न्हू. तूं बिलीव करता की कॉमेडियन लायफान सिरियस आसता काय चालते जिवितान आसते? ना, चडशे कॉमेडियन सिरियसच आसता. कित्याक हांव सिरियस म्हाका खबर. ओके ऑलरायट. एबिनेश बाब, कांदोरीच म्हणटोच आमच्या ऑडियन्साक कांतार आयकोंकूच जाय. सो 4 वडी तुज्या तोंडांतल्या. देवान सोबीत संवसार हो घडोवन मनशाक रचलो ह्या संवसारान. आदां हे पयली रचना देवाची ही, देंवचारान नाडून घातली पातकां. देवान आमकां पातकांतली सोडयली. जेजू क्रिस्त आपल्या खुर्साच्या मोरणान
पूण हो संवसार परत पातकान बुडला हा फोटी पडोन क्रिस्तांव धर्मा. वाव हे चालते म्हणतात हे परत. आमचे सेलीच्या तियात्रान हांव लेटस्ट तियात्रान म्हणटालो गेले Okay. फावटी आनी लोकांचो पण तितून तू एक ल्हान एंट्री मारता दिसता होय, म्हाका. होय. सो तू रोलूय करूंक रोल शिकलो. म्हणल्यार ते मागीर करचे पडटा न्हू तेजे म्हणल्यार केन्नाय डायरेक्टराक म्हणल्यार हेल्प येसो कित्याक एक बारीक रोल आहा जाल्यार तो त्या New बारीक actor रोलाक घेवचो न्यू पडटा. एक्टराक लागून Correct. हे करून पूण सो तेजे टॅलंट सिंगिंगाक एक्टिंगाक बी ना तो बरयता कॉमेडी तियात्र सगळे बरयतात ओके Yeah. तुम रायटरूय. Yeah. ओके सो आता कितें येवजिला तुमी तियात्र काडटा बिकॉज जायते जाणां तियात्र काडटा सो होय. तुमी कितें येवजिला. येतालो फोन येतालो तुका होय. रायट एव्हरेस्ट. हा. फुडें हांव तुका विचारता कांतार बरोवपाक सोंपें. कांतार बरोवपाक एक्चुअली म्हाकाय ते पयले पयले म्हणल्यार डिफिकल्ट लागताले पयले फर्स्ट टायम म्हणल्यार आनी कितें म्हणल्यार सारकेंय जायना आसलें. पूण आतां कितें जालां आतां म्हणल्यार एक्चुअली कोणाक तर म्हणल्यार टॅलंट ना न्हू जाल्यार तें व्हेरी डिफिकल्ट. करेक्ट. कित्याक तेका पयलो तुका ट्यून हें करचो पडटा न्यू अनलेस एंड अंटील तूं कॉपी कोत्ता न्हू दॅट इज द अदर थिंग. बट इफ यू आर म्हणल्यार तूं न्यू ट्यून कंपोज करता तूं न्यू स्टोरी हाडटा तूं न्यू टॉपीक हाडटा ती लिरिक्स तूं ती न्यू बसयता न्हू सगळें तुजें म्हणल्यार न्यू कंपोजींग जाल्यार तेका व्हेरी डिफिकल्ट. लागता तुका एक. ऑलमोस्ट म्हाका न्हू हांव उरलेल्यांचें नको बट म्हाका एटलिस्ट 1 डे तरी जाव आनी म्हजें अशें आसा की हांव तो न्हू म्हणल्यार आतां तुज्या एक प्रमाणे जावंक होय जाय. एक कांतार आतां म्हजे पासून आतां हो सोलो म्हणला तो कळ्ळें हांव म्हजे कांतार तियात्रांतली बरयता जाल्यार सकाळीं बसलो जाल्यार हांव आख्खो दीसभर म्हणल्यार ते जायसर उठना कित्याक ते तूं मोदें उठलो न्हू काय मागीर तांणी ते म्हणल्यार हें येयना मन येयना आनी बसपाक. बायल बा उलो मारीत जाल्यार मागीर. ना ते जाण ते हय तेका पयलें सांगता कितें तुजें आहा तें म्हणल्यार तूं कर आयज हांव म्हणल्यार कांतार बरयता सो हांव एका रुमान वचोन ते बसोन म्हणल्यार कित्याक म्हाका ते म्हणल्यार पीस ऑफ मायंड जाय कळ्ळें. तेचे पयलो हांव ट्यून कंपोज करता. ओके. हय ट्यून तो- कंपोज मना सारको म्हणल्यार अशें सांग जाय बाबा तुजें सॅड हे पावटी सॅड टॉपिकाचेर कांतार जाल्यार तो ट्यूनूय तुजो सॅडूच आसपाक जाय. तुवें तो उठ्ठो ट्यून गायलो काय मागीर दे डोंट मॅच कळ्ळें. तुका कळटलें पयलीं तुवें आयकलां. ओके Yeah. अभिनव बाई लोकांक हांसोवप कितलें डिफिकल्ट. हांव नको जायते जाणां म्हणटा खूब डिफिकल्ट पूण आतां तितूनच हांव म्हटल्यार खूब सोंपें जालां आनी आतां दुसऱ्या दुसऱ्या ग्रुपान व्हडल्या ग्रुपांनी हें जालां आनी आतां इजी कशें दिसता पूण पयलें खूब डिफिकल्ट जातालें कित्याक Okay. लोक एक्सेप्ट करूंक खूब टायम लागतालो. आयज पासून तुवें कॉमेडी जायते भाशेनी केल्या पूण कसले भाशेची कॉमेडी करूंक तुज्या मोतीन सदां फिट जालेली आसा की आनी ती तुज्या आवडीची जाल्या. हय म्हाका कॅरेक्टर करपाक खूब लायक जाणट्याचे ऑर म्हाजी स्पोकन चेंज करून टू टेक तुवें केल्या चॅलेंजीस. हय जायते केलें. एक डायलॉग म्हणून दाखयशी जाणट्याचो बघ कितें आसा. जाणट्याचो सेलेक्ट करताली हांव आतां पासून कितें रे बाबा केस हाय रे तूं बरो आहा मरे आ दोतोर तूं म्हाका मातशें चॅक करता मुगे रिपोर्टा थंयसर रे दोतोर अशें करून. ओके ओके आनी जेन्ना तूं केन्ना तुका हांसोवपूण येयला कॉमेडी करता आसतना. चडशें येना पूण केन्नाय ऑन द स्पॉट आतां कोणी दुसरो कोण कॉमेडियन आहा ओर समथींग अनएक्सपेक्टेड जालें जाल्यार मातशें पूण ना तितलें कंट्रोल आतां बसला कंट्रोल. ओके कांतारा बाबतींत कितें ट्राय केला तें. कांतारा पयलीं म्हणटालीं हांव तियात्र अकॅडमीचे पयलीं Comedy कॉम्पिटिशना कांतारा. टायमार आमकां चौके त्रियो बीन आसताले न्हू सो आमकां लोटयतालीं थिंगा मातशें मोडान येवन पूण आजून सोलो बीन तोहें ट्राय करूंक ना. त्रियो पासून लास्ट म्हणल्यार ओके ऑलरायट. कांत लास्ट म्हणटालो. क्वेश्चन म्हजो तुमी दोगांय एकामेकाक कशी भेटली तियात्रांनी दवरली. हय एक्चुली आमी बेश्टी मेवल्ली 2015 आल्फीन प्रॉब्लम तियात्र काडलेलो पळय तेन्ना हांव आल्फ्रेडीकूच आसताली पूण तो सिंगर एज अ सिंगर लेनोयान ताका घेवन आयलो सो तेका दुएटाक तो नेवील बीन सो तेन्ना बश्टी मेवल्ली. मागीर सारकी मेवले आमी सेबी देवाराच्या तियात्राक सो तेन्ना फर्स्ट साइड म्हज्या सायडीन एक्चुली कोणाक चड खबर ना लोक म्हज्या सायडीन एक्चुली इट वॉज अ अरेंज कशें कित्याक आय वॉज द एल्डस्ट डॉटर इन द हावज आनी हांव तेका सांग फर्स्ट टायम वेन ही अप्रोच हांवें सांगलें तेका तुका म्हजे लागीं काळो जाय मामीक मेळून सो तो सगल्यांक घेवन येयलो घरा कडेन सांग. ओके लास्ट बट नॉट द लिस्ट तुजी एक संदेश आयज काल जायती न्यू कॉमेडियन वयर सोदता सो तुज्या तोंडांतल्यान एक मेसेज तांकां. जायते आमकां कॉमेडियन जाय वयर सोरोंकूय जाय जायती येवंक जाय भुरगीं आमचो जायतो सपोर्ट आहा तुमकां पूण गिव अप करिनाकात. केन्नाय डायरेक्टर तुमकां घेता अदर डायरेक्टर घेनात पूण गिव अप करिनाकात. देर आर डिफरंट मिडिया सोशल मिडिया आयज काल आहा
आणि तुमचे गोर घरा दवरून येवपाचे रिस्पेक्ट द Correct. एल्डर्स कोण आहा तांचे आयकात सगळेच आयको नाका तुमचे टॅलंट आणि डोंट ट्राय टू कॉपी करून आपले कितें ट्रेडमार्क दवरूंकूच जाय इतलेंच. आणि काय ना. थँक्यू अविना. आणि आता सदांचे परी आमचो राऊंड रॅपिड फायर राऊंड तयार आसा? ओके ऑलराइट रॅपिड फायर राऊंड विथ आमचे कॉमेडियन बाय अविना. तयार आसा? वय ओके. तुका आयज पासून द बेस्ट गिफ्ट कसलो मेवला? बायबल बायबल. ओके. फुडाराक लोकांनी तुका कसो उगडास दवरूंक जाय अशें तुका दिसता? की एक कॉमेडियन असले न्ही लोकांक हसयता ओके. पावसाचो देनपार आसा जाल्यार तुजो देनपार तूं कशें सारतलें? हांव न्हिदता. तुज्या घरकाराचे सिक्रेट तुज्यान लिपोवन दवरूंक जाता? वय ओके. कितले पावटी तूं घराक मॉप मारता? दिसाक एक पावटी ना जाल्यार 2 दिसांनी एक ओके. तुज्या जिविताचो एक हॅपियस्ट मोमेंट खंयचो आसा? बाबा जालो. ओके. तूं मानता की तुमच्या जावं शेजाऱ्याक तूं चड उलयता आनी दॅट युअर अ लावड नेबर? वय हांव घरा आसल्यार सगल्यांक कळटा. तूं तुज्या गोट बेस्ट फ्रेंडाक इश्टिणीक केन्ना मेवलें आनी कशें मेवलें? आतां सद्या काजार जाताच तरी ना काजारा पयलीं हांव सदांच मेवताली. ओके. तुज्या आवडीचें उतर खंयचें? थंय आवडीचें अशें उतर ना सगळें. खंयचें उतर तोंडार आसता? आय सायबा. तूं तुमच्या भावना सिबलिंगा मदें व्हडले मोदले वा धाकले? व्हडलें हांव. ओके. तूं बरें रांदपी? वय ओके. तुज्या आवडीचो कॉमेडियन? कपिल शर्मा. तुजो लिपून आसलेलो एक गूण? दॅट आय कॅन सिंग. ओके. योगा करूंक तुका आवडटा? ना. तूं स्टोरीज बरयता? वय खंयच्या तियात्रांतलो एक कांत? ओके. सोयरी कानाव तुमच्या मोगाची सोयरी करूंक भोंवता बरो चेडो चेडू दाखयता रोखडे सेटिंग कोत्ता कुड्डो मोनो थोंटो बेरो तो जावं रोखडोच तो खोपयता सोयरी करून बरें नांव जोडून वर्रा नांव जी येता. गॉन ट्रेन केला? ना ना. ओके ऑलराइट वेल प्लेड. एव्हरेस्ट बाब तयार आसा? येस. ऑलराइट रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो बाब एव्हरेस्ट दारांबोल. गोरकांनी कोडे झगडलो उपरांत तूं कितें करता? ओके दोरयार वेता. दोरयार वेता? पासो एक येता. आमचे घर दोरया न्हू सो पासो एक वेता. ओके. तोंड न खावपाक. हय Okay. थंड जावपाक. तुवें आयज पासून कसली पिशापणां केल्या कुजनान? कुसना हांव केन्ना कुसना नव्हतोच ना. ओके. एक वस्त कितें जी तुका तुजी घरकान्नीची बदलूंक जाय? सगळी बरी आसता. एक संवय ताची जी तुका आवडटा? शी टेक केअर ऑफ मी. ओके. तुका कशें दिसतलें जरी तर तुजी घरकान्न तुज्याहून चड जोडटा जाल्यार? बरें दिसतलें. तुका सरप्रायझीस चड आवडटा वा वांगडा प्लॅन करप? म्हाका म्हणल्यार सरप्रायजीस ऑफकोर्स. तुका चड बरो आनी सामको कोण वळखता? बायले शिवाय. भुरग्यापणाली एक मेमरी एक उगडास जो तुजो केन्नाच वेचना? आमी आमचो युथाचो तियात्र घेवन बॉम्बे गेल्ले तेन्ना. ओके. तूं दुसऱ्यांक इजिली ट्रस्ट करता? नो. वेकेशनाक तूं तुजे लागीं तुजें कामूय घेवन भोंवता? हय ऑफकोर्स. आवय कामूय खंयचे गाडयेन आख्खे घरू. ओके. तुका एकलो भोंवूंक बरो दिसता वा दुसऱ्या बरोबर? आनी बायले बरोबर. ओके. फेवरेट टायप ऑफ टी? ती ब्लॅक टी. निमाणें तुवें टीव्हीचेर कितें पळयल्लें? तारक मेहता. आख्खे दीस. ओके. मॉर्निंग पर्सन or नायट आउल? मॉर्निंग. ओके. व्हॉट डू यू डू टू हॅव फन? बाबा बारीक खेळता. ओके. तूं तुजे घरकान्नीक कितें म्हूण उलो करता? हांव ना. वेल डन या वेल प्लेड. आनी लास्ट Hey. आमचो राउंड आसलो तो जावन आसा दमशराज. रेडी? येस. ओके. ऑलराइट दमशराज विथ आमचे कॉमेडियन अविना आनी एव्हरेस्ट दे आलंबोल. तयार आसा? वय वय. ओके. सो पयलो कोण वेता? कोण येता? हांव ओके. येता. ओके. सो तुयी हय. प्ले कार्ड काडपाचें ओके. आनी ते तुका सांगतले हिंट दितले. 30 seconds you have. Yeah. Okay? So ready? वय And your time starts now. 30 seconds. वॉल्टेर. पोरणे वॉल्टेर. Okay. Acting बरं न्हू. All right. Okay. And your time starts now. रोज. करी. सेरेमनी.
30 ऑमलेट seconds. रोज ऑमलेट Yes. Okay. Last one. Oh, हो जाता ना तुकडा आता. And your time starts now. ऑनियन टमॅटो पोटॅटो बटाटो कितें? पोटॅटो ना हा सांग. पोटॅटो ओके बटाटो Clue दिला रे. त्याला म्हणलो ना. Oh. Potato. Okay, all right, yeah. And your time starts now. ब्रेड 30 seconds are good. बांगडो बांगडो आदलो सुको Okay. Yes. Well done, Ben. All right, okay, next. I'm very bad at it. Okay? And your time starts now. हा? गाडी कोकणेट्री रेंदेर वयर वयर चोडटा माडा चोडटा रेंदेर माडा चोडटा Ah, yes. Okay, last one. Okay. हे And your time starts now. देंवचार देंवचार रेडो रेडो पोयता चलता दिरयो दिरयांग्या दिरयो पोवया दिरयो लागी पोयता हा तू. वचया रेडो दिरयो पोंग या All right, yeah, well done, well played. रॅपिड फायर राउंड बरी घेवली दमशर आजूय बरी घेवली तू प्रॅक्टिस करून येयलेली ऍक्टिंग करून ऑलराइट ओके एव्हरेस्ट बाप एपिसोड सोंपोवच्या पयलीं तुज्या तोंडांतल्यान आनीक एक कांतार वन वर्स वन कोरस फामाद एक्टराच्या कोश्टी जिविताची खबर हांवें हाडल्या कुतून बारीकसाणीन तुमी कातार मोचे आयकोन कोंट मुनिसागा चितून मनशाच्या जिवितान सुख दूख तें आसता मातूय दुबाव ना तातून बरो दिसना तर देवाचेर शीण कोत्तात तांकां शिकवण आसा हातून सो जानेर 1955 इंग्लंडासान आयलो जल्मान बापूय ताचो सादो शेतकार आवय काम कोरी घरान ल्हानूच आसतना पळय ताका गागेपण आयलें जिवितान तो उलयतना फकाणां करून लोजेन ताका घातलो लोकांक तो उलयतना फकाणां करून लोजेन ताका घातलो लोकांक हे जावन आसले मिस्टर बीन कातार तेका Okay. एंडींग मिस्टर बीनाचेर कातार घडलेले आनी ह्या काताराक बेस्ट सॉंग म्हणून म्हाका प्रायजूय मेळलो कला एकेडमी कॉम्पिटिशन अवॉर्डाक ओके कॉम्पिटिशनाक म्हणलें फर्स्ट प्रायज मेळलो ओके अविनाबाई कार्यावळ सोंपोवंक येता म्हणल्यार एक प्रश्न म्हाजे मोदी लोकांक तो म्हणल्यार यू नो एका पावंड्यार पावतलो जाल्यार जायते चॅलेंजीस आसता जाल्यार तुवें आयज पासून अशे कसले चॅलेंजीस फेस केले बिकॉज एक नवो आर्टिस्ट वयर सोदतलो जाल्यार ताका भरपूर त्रास आसा तुका खबर आसतली जाल्यार तुजे चॅलेंजीस कितें आसले माझे चॅलेंजीस एक तो ट्रॅव्हल आहले पयले मागीर हांवें चॅलेंज वॉज टू डू शोज वेन आय वॉज प्रेग्नंट हां हांवें बाबा म्हज्या पोटान आसतना आफ्टर 3 months सारके डिलिव्हरीच्या 10 दीस आदी पासून शो केल्यात ओके सो तो म्हाका खूब व्हडलो चॅलेंज आसलो सो आय वॉज टू गाडयेन म्हाका ट्रॅव्हल बिरान दिसान आली डॉक्टरान सांगलेलें जाता तितले एक्टीव राव सो म्हाजो ग्रुप आख्खो म्हाका सपोर्ट कोत्तालो कितें सॅलीचो ग्रुप आसलो सॅलीक हांव नासताली आतां ती नसा फाटी सो आख्खो म्हाका ग्रुप चड सपोर्ट कोत्तालो तेन्ना कितेंय जाय कितें स्टेप्सार वयर चडपाक हें करपाक तेन्ना म्हाका खूब चॅलेंजीस आयल्यो बिकॉज मागीर सिम्पटम्स आसतात हें आसतात रोलूय ते भाशेन बरयलो आसतलो वय रोलूय तोच आसलो म्हाका सो पूण तो म्हाजो चड लायफाचो सगळ्यान चॅलेंजींग रोल म्हणल्यार तोच आसलो ओके क्रिटिसिजम्स केन्ना तुमी फेस केले आवय एवरी स्टेपारूच क्रिटिसिजम आसताच आनी लायफान आसोंकूय जाय कित्याक क्रिटिसिजम ना जाल्यार तूं हुंयच पावोंक शकना दॅट मेक्स यू अ बेटर पर्सन कित्याक ताचेरूच क्रिटिसायज कोणूय बऱ्याक कोता कोणूय हेका कोता ताचेरूच तूं वयर सरोन
आनी बेटर जाता बरो जाता करेक्ट ओके तुम्ही पॉझिटिव्ह कहा एक्सेप्ट करता Yeah. हय. ओके इतले शो तुम्ही डिफरंट जाग्याचेर केला विच इज द बेस्ट प्लेस तुम्ही खूंय परफॉर्मन्स दिला पळय थिंगा कुवेट कुवेट कुवेटाक कित्याक म्हणटा जाणाय हांव म्हणल्यार हांवूय शिंतालो जेन्ना सेबी डे दिवारान आमकां फर्स्ट टायम म्हणल्यार कुवेट येयल्ली लंडनूय पावले लंडन Okay. पूण फर्स्ट टायम जेन्ना आमी कुवेट गेल्ले न्हू तेन्ना हांवूय घोडे चिंततालो कुवेट आनी तियात्राक आनी कोण येतलो लोक जाता आनी विवर म्हणल्यार न्यू कास्ट चार म्हणल्यार चार सेबी आनी तेची बायल आनी अनिल ऑल्गा तांकां सोडून आमी सगळे न्यू म्हणल्यार यंग कास्ट आली सेबीन सगळ्यांक येयल्ली आनी आमी म्हणटा आमकां आनी लोक आनी पळोवपाक येतलो पूण जेन्ना आमी हॉलान भितर सरल्यो न्हू तो लोक पळय लोक हावसफुल इट वॉज रावतालो हावसफुल शो इट वॉज हावसफुल शो सो आमी पळोवन सारखे सरप्रायज जाले आमी गोंयांत कशें दिसले सो दॅट वॉज द बेस्ट परफॉर्मन्स अँड बेस्ट प्लेस वी परफॉर्म एव्हरेज तुझ्या तोंडांतल्यान एक मेसेज आमच्या न्यू कमर्साक New- चड करून तरणाटे कांतोरीचा वय मेन म्हणल्यार म्हजें एकूच म्हणल्यार हांवूय सदां कोत्ता आनी तांच्यांनी जे कंपोजर्स म्हणल्यार पयलें तुवें न्हू आतां सिंगर्स तूं आसताच पूण जेन्ना न्हू तुजें ओन कंपोज करता न्हू तेन्ना तुका आनीक मान आसता आनी जेन्ना ओन कंपोज कोत्ता कित्याक सगळे फावटी तुका दुसरो कातार दिना कळ्ळें सो एकदां फावट कितें जाता तुका बाबा एक नवो तियात्र येयलो जाल्यार तुका एक थिंगा दोन कातार डायरेक्टर म्हणटा ह्या टॉपिकाचेर कर त्या टॉपिकाचेर कर सो तुका दुसऱ्याक सांगशी जाल्यार काडून दिना पूण जेन्ना तूं कंपोज करता तेन्ना तुका टेन्शन ना तुका केन्नाय कातार काडून तुज्यान म्हणूं येता आनी मेन कितें जेन्ना तूं मेसेज दिता एक कातराचे म्हजे पासून लास्टाक तूं बाबा कितें मेसेज दिता न्हू ती देवाचेर म्हळ्यार लास्टाक म्हळ्यार लोकांनी देवाक मानता तसली जावपाक जाय करेक्ट थँक्यू सो मच तुमचो Yeah. मोलादीक वेळ काढून तुम्ही हांगासर आयली आनी आमकां एक संदी दिली तुमची तुका. मुलाखत घेवन काल जनतान देव बरें करूं. तुका देव बरें करूं बाय आणि निमणे सुवातेर ही एक ल्हानशी बॅट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां दोगांयक Thank you. अभिनबाई आनी एव्हरेस्ट थँक्यू तुमकां सगळ्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पडत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डीड विथ कॅन्डिडा